हय माननीय मुख्यमंत्री भुरग्यां वांगडा सेल्फी घेता. ह्याच उमळशिकेन ही झाडां भरून तुम्ही घरात लावची आणि एक फोटो हे मोहिमेक सुरुवात जाता. आमच्या मध्ये आसा गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर शाश्वत फुडारा खातीर राष्ट्रीय महामार्ग पुराय पत्रादेवी पासून तो पोळ्यापर्यंत या कॅम्पेनिंगाक आम्ही आज सुरुवात करता. पत्रादेवीच्या या पवित्र स्मारकाच्या समोर आज पिंपळाचे झाड लावून म्हज्या हस्ते या कॅम्पेनिंगाक सुरुवात जाला. हांव समेस्त पेडणेकारांक आवाहन करता की तुमच्या भागात येवपी नॅशनल हायवे हो क्लीन दवरप हे तुमचें काम आसा. हे फक्त सरकाराचें काम नसून आमी सगळ्या जाणांनी येवजूंक जाय की हय आमचें गोंय हे आमी ग्रीन आनी क्लीन दवरतले. ह्या कॅम्पेनिंगान 90 दीस चलपी ही कॅम्पेन 5 जुना पासून 5 सप्टेंबर पर्यंत आमी 10 लाख झाडां रोवपाचे आहा. प्रत्येकान आपलें झाड लावचें आनी ह्या कॅम्पेनिंगात वांटेकारी जावचो म्हणून हांव खासा करून ही कॅम्पेन सुरू करपाक पत्रादेवीच्या ह्या पवित्र स्मारकाच्या समोर आज हांगासर आयला. आनी ही कॅम्पेन पुराय आयच्या दिसा पत्रादेवीच्यान पोळ्यापर्यंत चालू उरतली. हांगासर हांवें झाड लायलें पणजेंतलो मेन प्रोग्राम जातलो. मडगांवांत आमचे PWD मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आनी काणकोणांत बाब ट्रायबल मिनिस्टर रमेश तवडकर आनी ताच्या बरोबर तमाम आमची सगळी डिपार्टमेंटां PWD डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, WRD डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एड्युकेशन डिपार्टमेंट, मोठ्या संख्येत पंचायत डिपार्टमेंट पंचायतीचे त्या खातीर आव्हान करता की समेस्त गोंयकारांच्या समेत सगळे लोकप्रतिनिधी, सगळे स्टुडंट, सगळे यूथ हांच्यांनी फुडल्या 3 म्हयन्या भितर आपले झाड लावपाक विसरचे न्ही आनी आपले झाड लायता ताची काळजी घेवपाक विसरचे न्ही. आनी म्हणून तर की पुराय रोड जर आमचे क्लीन दिसले तर आमची मेसेज की ग्रीन गोवा क्लीन गोवा वतली. म्हणून सुरवातीक नॅशनल हायवे, ताच्या उपरांत स्टेट हायवे आनी डिस्ट्रिक्ट हायवे आनी हे दवरपाची जबाबदारी परत एकदा सांगता समेस्त गोंयकारांची आसा. रस्ता देखीक खंय हाडून उडोवं नाकात, रस्ता देखीक पिशवेंत बांदून खंय उडोवपाचो बंद करात. आणि ताकाच लागून गोंय सरकार येद्या मोठ्या प्रमाणात 10 लाख झाडां जर रस्त्यार आनी पब्लीक प्लेसीचेर रावन ती दवरपाची जबाबदारी आमी घेता. पण ताका सहकार्य तुमी सगळ्या जाणांनी करचें. आयज फक्त हांव हांगासर डिक्लेअर करता आनी फुडलो कार्यक्रम सुरवात करता. म्हज्या बरोबर आमचे खासदार बाब सदानंद शेट तानवडे, पेडणेचे आमदार बाब प्रवीण, आमचे मांद्रेचे आमदार बाबजीत आनी सगळे लोकप्रतिनिधी हांगा हजर आसा. त्या खातीर ह्या गोंय मुक्ती संग्रामाच्या महत्वाच्या अशा स्थानाचेर आमी म्हणटा की पोर्तुगीजाच्या विरोधात लढो दिवपा खातीर 1955 ज्या युद्ध संग्रामात ज्यांच्यानी आपल्या प्राणाचे आहुती दिली, प्राणाचे बलिदान दिले, त्या स्मारकाच्या समोर पहिले झाड लावन आमी जाका म्हणटा की नवो गोंय करपा खातीर ही नव्यान सुरवात आसा. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ही मेसेज दिवपाची सुरवात ही आमच्यान केला. म्हणून हांवें म्हटलें म्हज्यात पणजेन कार्यक्रम सुरू करपाक जातालो पण ह्या कार्यक्रमाची सुरवात ह्या पवित्र स्मारकाच्या फुडल्यानूच जावची ज्या जाग्याचेर आपली प्राणाची आहुती देशभरांतल्या आयिल्ल्या स्वतंत्र सैनिकांनी आमच्या खातीर दिल्ली. निदान आतां आमचें कर्तव्य आसा तांच्यांनी ज्या सगळ्या जाणांनी आमकां स्वतंत्र मेळोवन दिल्लें गोंय हें आमी स्वतंत्र दवरता आसतना तें स्वच्छ दवरचें, सुंदर दवरचें ही मेसेज दिवपा खातीर आज हांव मुद्दामून पत्रादेवी ह्या स्मारकाच्या समोर आयला. हांव गोंयकारांक आव्हान करता की पुराय गोंय हें आमचें आसा. तें ग्रीन आनी क्लीन दवरपा खातीर तुमी सदोदीत सांबाळटले. इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.